घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंग केल्या उपरांत 25 दिसांनी मेळटलो। ऑनलायन बुकिंगाची सुविधा दनपारच्या 2 वरां उपरांत सुरू जातली। कमर्शियल गॅस सिलिंडरचो उणाव आसतलोच, फकत 20% सिलिंडर व्यावसायिकांक मेळटले। केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वां उपरांतूच फुडलो निर्णय घेतलो। इंडस्ट्रियल गॅस सिलिंडराची पुरवण सध्या बंद आसा। नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी दर दिसा स्थितीचो नियाळ घेतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। मजगतीं गॅस सिलिंडराची उपलब्धताये विशीं संभ्रम अजून कायम आसा। मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांतूय गोंयच्या खुबशा वाठारांनी लोक गॅस एजन्सी मुखार उबे राविल्ले दिश्टी पडटात। देखून कोणेच गॅस एजन्सी मुखार गर्दी करची न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें। ताज्या शिवाय कोणीच वयचें न्ही। 25 दिसाच्या पयलीं आनी विदावट बुकींग कोणाकूच सिलिंडर मेळचो ना हें पयलीं हांव कन्फर्म करतां। ना जाल्यार आपलो म्हणजे आनी जेंच्या कडेन 2-2, 3-3 कनेक्शनां आसा अशाय लोकांनी 2-2, 3-3 कनेक्शनाचेर सिलिंडर तो सांठो व्हरून आपल्या घरांत स्टोर करून दवरचो न्ही। सफिशियंट कोटा गोंयांत एवेलेबल आसा आनी फुडल्या 8 दिसाच्या भितर पुराय प्रॉब्लेम जो आसा हो सिलिंडराचो रिजॉल्व जातलो। ओके। दुसरी गजाल, कमर्शियल सिलिंडर्स जे रेस्टॉरंट, हॉटेल, 5 स्टार सगळे जे वापरताले तांकां तांच्या रिक्वायरमेंटाच्या पयलींच्या 20% रिक्वायरमेंट आतां मेळटली। 80% शॉर्टेज ही तांकां आसतली। पण ही शॉर्टेज थोड्या दिसाच्या भितर आमी ओवरकम करतले। त्या खातीर जी हॉटेलां ज्या डिलरा कडल्यान सिलिंडर्स कलेक्ट करताले कमर्शियल, त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे ऑन कंपॅरिजन वीथ द जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हाजो रेशो काडून तांकां 20% कोटा डेली बेसिसाचेर आमच्या एजंटा कडल्यान दितले, तो तांच्यांनी घेवचो। तिसरी गजाल, इंडस्ट्रियल गॅस कनेक्शन, इंडस्ट्रियल गॅस आतां जो सप्लाय आशिल्लो तो पुराय गोंयांतल्यान सद्या बंद केल्लो आसा। तो थोड्या दिसांनी केन्ना तरी रिप्लेस जातलो। पायप्ड नॅचरल गॅस कनेक्शन्स थोड्यां कडेन म्हणजे घरांच्या तेंकोन एवेलेबल जाल्ली आसा। तांच्यांनी पायप गॅस कनेक्शन ही जाता तितके बेगीन आनी आफून हाडून आपली कनेक्शन घेवची, जेणे करून तांकां पायप गॅस दिवपा खातीर आमकां बरें पडटलें। आनी हे सगळें मॉनिटर करपा खातीर आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ सिवील सप्लायच्या वतीन आमचे तालुका नोडल ऑफिसर्स हे प्रत्येक एजन्सी जी गॅस एजन्सी ज्या ज्या जाग्याचेर आसात त्या जाग्यावयलो डेली रिपोर्ट घेवन आमच्या सेक्रेटरी फॉर द सिवील सप्लाय हाका कळयतले, जेणे करून आमकां तेजो डेली रिकॉर्ड जे गोंयांत सिलिंडर कितले एवेलेबल आसा आनी कितल्या लोकांक आमी सप्लाय करूं शकता हाजो डेली रिकॉर्ड हो आमकां कळटलो। म्हणून म्हाका खात्री आसा की सगळ्या लोकांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार सिलिंडराची टंचाई कोणाकूच भासची ना। म्हणून आयज म्हणजे हांव पळयतां की फाटले 3 दीस म्हणजे प्रत्येक जण आपले 2-2, 3-3 सिलिंडर घेवन सगळे जाण गॅस एजन्सीच्या दाराचेर उबे आसात। दीसभर लायनी करून 600 लोकांची लायन आसा। कृपा करून अशा पद्दतीच्यो लायनी लावच्यो न्ही। कमर्शियलाची जी शॉर्टेज आसा ती फुडल्या गायडलायनीक आमी रावल्या। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जशी गायडलायन आयली काय तांकां कमर्शियलाचे जे आहा पळय ते जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।